नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. मोपा विमानतळाचे काम बंद, 4 सप्तकांचो स्टे. सुप्रीम कोर्टाची GMR कंपनीक अर्थ. रेनबो वॉरियर्सान EC आव्हान दिवंक घाल्ले याचिकेचेर सुनावणी. गोंय सरकाराची बाजू मांडूंक कोणूच ना. बीजेपी मोगोची प्री पोल युती न्ही. सुदीन म्हणटा शिरोड्या मांद्र्या पोटवेंचणुकेत उमेदवार घालो म्हूण चूक न्ही. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा मोगो उमेदवार घालचे ना. GPS आणि ट्रान्झिट पास ना म्हूण रेंव आनी चिऱ्यांचे 16 ट्रक धरले. 70 फोंडे, पेडणे आनी फोंडे तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींचेर कारवाय. खण खात्याच्या फ्लायिंग स्क्वॉडाची कारवाय. PWD कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांचो रेग्युलरायज करूंक मोर्चा. नौदळाच्या ग्रेड 2 ड्रायव्हर वेकन्सी आड सद्याच्या ड्रायव्हरांचो आवाज. रेंट कॅब वाले भायले आड रस्त्यार. RTOचेर मोर्चा. आणि खेळांत चर्चिल ब्रदर्साक नेरोकाचे आव्हान. शेनवारा सांजे वास्को खडेगाड आय लीग गेम. आपल्या टीमीची पुराय तयारी म्हणटा चर्चिलाचो कोच गिग्यू. मोपा एअरपोर्टाचे काम सध्या बंद. सुप्रीम कोर्टान मोपा विमानतळाच्या कामाक 4 सप्तकांचो स्टे दिला. रेनबो वॉरियर्स मोपा विमानतळाच्या पर्यावरण दाखल्याक आव्हान दिवंक सुप्रीम कोर्टात गेल्यात. ग्रीन ट्रिब्युनलात केस भायर मारिल्ल्यान रेनबो वॉरियर्स सुप्रीम कोर्टात गेल्यात. शुक्रारा केस खंडपीठा मुखार आयली तेन्ना गोंय सरकारची बाजू मांडपाक कोणूच नाशिल्लो. नागरी हवाई येरादारी खात्यान विनवणी करूनय स्टे हाडप शक्य जालें ना. मोपा विमानतळ रान आनी पर्यावरण संवेदनशील सुवातीचेर बांदतात ताचो EIA रिपोर्ट सारको केल्लो ना म्हूण रेनबो वॉरियर्साचो दावो. कन्सिलमेंट ऑफ फॅक्ट म्हणजे ताणें लिपयलां खरें कितें आसता लिपयलां तें आमी दाखयलें कशें लिपयलां तें झाडाचेर फॉरेस्टाचेर आनी त्या पॉयंट्साचेरूच कोर्टान म्हणलें की ना स्टेटस को हॅज टू बी मेंटेन म्हणून. आनी आमी हेंय दाखयलेलें NGTची ऑर्डर आसा न्ही तातूंत कांयच ना. ती ऑर्डर पळयली तातूंत तांणी जे पॉयंट रेज केले ताजेर तांणी कांयच हे करूना डिसिजन घेवना. सो तांणी डायरेक्ट आमची अपील भायर मारली न्ही. सो त्या पॉयंट तांणी तो जजमेंट पळयलो आनी ताजे वयल्यान तांणी म्हणलें की ना ना हे सारकें ना. सो स्टेटस टील द हियरिंग नेक्स्ट हियरिंग स्टेटस को हॅज टू बी मेंटेन फॉर 4 वीक्स. GMRचो कोण आयल्लो म्हणटाले तुमी? GMRचो एडवोकेट हो आयलो राव. सो तेणे सांगूंक ना तर म्हणजे पयशे इतले मोडल्या बीन कितें अशें? हय ताणें सांगलें पयशे मोडल्यात, इनॉग्रेशन आसा, नॅशनल प्रोजेक्ट जाय तें सांगलें. पूण जजान सगळें आयकून सुद्दां म्हणलें ना 4 वीक स्टेटस को हॅज टू बी मेंटेन इन नेक्स्ट हियरिंग. तुम्ही EC चॅलेंज केल्ली न्ही आता एक्चुअली? EC दिस इज रिगार्डिंग EC ओनली. EC चॅलेंज केल्ली. आमी NGTन चॅलेंज केल्ली. NGTन आमची अपील भायर मारली. मागीर आमी सुप्रीम कोर्टान आयले इन अपील अगेन्स्ट NGT ऑर्डर. आणि तुम्ही म्हणले गेले कितली झाडां मारली म्हणून सांगले तुम्ही? 55,000. जेन्ना तुम्ही EIA रिपोर्टान म्हणटा की झाडाच ना फक्त बुशीज आसात आणि मागीर तुम्ही 55,000 झाडां माझी परमिशन मागता ताजे वयल्यान सगळे पटी मारले. ओके. आता 4 वीक काम बंद उरतले सध्या तरी? काम बंद आसता जाय unless the state government wants to be in contempt of the Supreme Court. That is there. शिरोड्या मांद्र्या बाय इलेक्शनाच्या निमतान मोगो बीजेपीन ताणून धरला. मोगोन उमेदवार घाले म्हणटा तूं चूक कांयच ना. पयलेच खेप सुदीन मोगोचे स्वतंत्र उमेदवारांचेर जाहीर उलयलो. सरकार करूंक बीजेपी कडेन वेंचणुके उपरांत युती जाल्या. ते प्री पोल अलायन्स न्ही म्हूण सुदिनाचो आर्ग्युमेंट. बीजेपीच्या प्रदेशाध्यक्षाक विचारल्यार तो म्हणटा मोगो उमेदवार घालचो ना, तांकां खंय समजायतले. अलायन्स हे पयलीं आसचें. आमी 2017च्या इलेक्शनाक अलायन्स कोणा कडेनच करूना. अंडर द लिडरशीप ऑफ मनोहर पर्रीकर जो भारतीय जनता पक्षाचो आज मुख्यमंत्री आसा, पूण एक बरें सरकार दिवचें, उदरगतीची कामां गोंयांत जावची म्हणून ह्यो गोश्टी. पूण तातूंत जर कोणी उडयो मारता ह्याका आक्षेप 2000तल्यान मोगो पक्षान घेतला. कारण हेची झळ जे उडयो मारता हेवटेन तेवटेन ताका आमच्या कोंकणी भाशेंत माकडुड्या म्हणटा, त्यो उडयो मारता तांचेर खंय तरी बंदी येवपाक जाय अशें तुमकां दिसना?
हाचो प्रश्न आसा तुमकां मिडियाक दिसना. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा मोगो खंय उमेदवार घालचोच ना. इलेक्शन डिक्लेअर जातलें तेन्नाच ते कळटलें कोण उबे रावता आनी कोण आसतले. तेंच्यांनी कांय विचारूंकूच बी ना आमचे कडेन की आमी रावतले जावं आमकां एक सीट दिया बी अशें कांयच जावना. आनी ते कॉन्टेस्ट तेंच्यांनी काल म्हटल्या पर्यंत दोनी कॉन्टेस्ट करतले. कॉन्टेस्ट करतलो अंतीम निर्णय नासतलो कितें तरी हेजेर विचार जातलो. आमचे नेते बसतले आनी मोगो पक्षा कडेन उलयतले. आमकां पूर्ण आशा आसा की आमी दोनी कडेन आमी आमची सीट बाय इलेक्शनात जिखतले. मोगोचो पेडणेचो दुसरो मंत्री बाबू आजगांवकाराक विचारल्यार तो कानार केस काडटा. ताच्या कानार खंय असलें कांयच पाविल्लें ना. दीपक पावसकार म्हणटा मोगो बीजेपी कोणें उमेदवार घालो म्हूण चूक कांयच ना. मोगोन तेंको दिला म्हूण बीजेपीचें सरकार. अलायन्स आमची अलायन्स फक्त 5 वर्सां खातीर आनी आमी थंय हें करतले. अलायन्सांनी तेका रावपाक काय ना. आमच्या पक्षा मोगो पक्षा डिसिजन तें ना. आमीच गव्हर्मेंट आमीच सपोर्ट करून नंबर केलो न्ही. ते न्ही तेंची गव्हर्मेंट खंय आमी सपोर्ट केलो म्हण नंबर जालो नाल्यार नंबर खंय जाता. ना ना तशें कांय ना प्रॉब्लेम. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वेंचणूक लागीं येता तशी कामगार संघटनांचे मोर्चा निदर्शनांक नेट. शुक्रारात 3 आंदोलनां. हंगामी कॉन्ट्रॅक्टा वेल्या PWD कामगारांनी रेग्युलरायज करिना म्हूण पणजे मोर्चा हाडलो. पगार धडना आनी फुडारूय धडना. मुरगांव ग्रेड 2 नेवल ड्रायव्हरांचे वेकन्सी आड सद्याच्या ड्रायव्हरांनी बोवाळ घालो. आशिल्ल्यांक खंय पयलीं घेवचे ते वाटेन धंद्याक भायल्यांक घुसयता म्हूण रेंट कॅबवाल्यांचो मायकलाच्या नांवान बोवाळ. PWDन टेम्पररी काम करपी कामगारांनी पणजे निदर्शनां करून अन्याया आड आवाज काढला. धड वेळार पगार ना, कामां मात सगळीं करची पडटात. ह्या कामगारांक लेबर सप्लाय सोसायटी तरी घेवचे, फक्त कॉन्ट्रॅक्टरांची भर करची न्ही म्हूण तांची मागणी. परत आमी सरकाराक CMाक PWD मिनिस्टर आसा तांकां आमी सांगत आसा आमकां खंय तरी PWD लेबर सप्लाय सोसायटी आसा पळय तितून जर घातले जाल्यार आमकां टायम टू टायम पेमेंट मेळटलो आनी आमचे फुडले जे अडचणी आसा ते पयस जातल्यो. पूण अजून पर्यंत कांय दखल घेयना. कितले म्हयने जाले आमकां पगार ना आनी येता त्या प्रत्येक फेस्टिवलाक आमकां भीक मागता ते भशेन पगार मागचो पडटा. फेस्टिवल लागीं येयलो आमकां पगार मागची पडटा. हें अशें जावपाक जायना. हो अन्याय आसा आमचेर. पूण सरकारान हेची खंय तरी दखल घेवपाक जाय आनी आमकां न्याय दिवपाक जाय. हें जावंक ना. म्हाका सांगात 8-8 म्हयने 1.5 वर्स विदावट पगार हेंच्यांनी कशें काम करपाचें. नौदळाचे ग्रेड 2 ड्रायव्हरां खातीर नवे वेकन्सी भरचे पयलीं सावन आशिल्ल्या ड्रायव्हरांक कामार घेवचे म्हूण 70-80 जाणांनी मुरगांवां नौदळाच्या गेटी भायर निदर्शनां केली. एक ग्रेड 2 आमचे ड्रायव्हर घेतल्या तांकां डायरेक्ट तांकां ग्रेड 2 पयलीं रिलॅक्सेशन दिवचें आनी मागीर न्यू अपॉइंट ओजी म्हणून करचें आमचे काय. बट फिलहाल तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को प्रमोशन दीजिए, नहीं तो उतना नहीं हो रहा तो रिलॅक्सेशन दीजिए. हायकोर्टाची ऑर्डर सुद्धा असताना हेडक्वार्टर आमचे ऐकना. वेकन्सी परत काढली आणि फेब्रुवारीत टेस्ट दवरलेले आसा. त्याच्या खातीर आमी प्रोटेस्ट करता. वेकन्सी ताबडतोब स्टॉप करची आनी जो पर्यंत हायकोर्टाची कितें ऑर्डर येना तो पर्यंत कांयच करपाचें ना. टॅक्सी धंद्यात भायल्यांक हाडपाचें कारस्थान चल्लां म्हूण रेंट कॅबवाल्यांचो बोवाळ. तांणी येरादारी खात्याचेर मोर्चा व्हेलो. आतां सुर्या रातोड हो कोण हांव तुका ऑन रिकॉर्ड सांगता. तूं म्हाजेर केस घाल कित्याक तूं लामाणी, तूं भायलो, तूं गोंयान येयले हांगासर धंदो करताय बरो आहा. तूं आतां हांगासर लिडरी जावंक सोदता. सुर्या ट्रॅव्हल्स म्हणून फायल तेणी केल्ली आहा, इनवॉर्ड केल्ली हांगासर. आनी म्हाका दिसता हे संद ताका लायसन मेळपाचें आहा. आमी हेका सांगूंक सोदता की हेका लायसन दिवनाका, हो आउटसायडर. आनी ह्या लामाण्यांक सपोर्ट करूंक थोडे पॉलिटिशियनूय सपोर्ट करता. थोडे पॉलिटिशियन आहा तांकां सर्टिफिकेट दिता, तांकां लायसन दिवचें म्हणून प्रेशरायज करता. तो हे करूं नाका तुमी. आनी मायकल लोबो फूल सपोर्ट करता तांकां आराडेवाल्यांक. मायकल लोबो इज ऑन रिकॉर्ड दॅट सेंग तो म्हणटालो की आपूण गोंयकारा खातीर धंदो दितलो. हे धंद्यान भायले येतले. आयज भायलो लोक तूं हाडटाय. ती रेशन कार्डा आनी इलेक्शन कार्डा आमी दिवंक ना. तूं दिलाय आनी तूं हे भायल्यांक तूं भितर हाडटाय. कोंगोटीन हो मोर्चा जातलो. आमी सगळे लोकां कडेन उलयतले. तुमी पॉलिटिक्स युथां कडेन फकाणां करूं नाकात. नाल्यार कमिंग इलेक्शन युथ तुमकां दाखयतलो तुमचो जागो कितें पळय तो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. GPS आणि ट्रान्झिट पास ना म्हूण बार्देस, दिवचल, पेडणे आनी फोंडा ह्या तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी धाड घालून रेंव आनी चिरे व्हरपी ट्रक धरले. खण खात्याच्या फ्लायिंग स्क्वॉडान मारिल्ले हे धाडीत वट्ट 16 ट्रक धरल्यात. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. TCP कायद्याच्या कलम 16(ब) खाला जमनींचे कन्वर्जन कायद्याक धरून जाता. काँग्रेस आनी गिरीश अभ्यास करिनासतना कितें उलयता म्हूण TCP मंत्री विजयन तोमणो मारला. ह्या आदी BJP आनी काँग्रेस इलेक्शनाक कशे सेटिंगां करताले ती खंय ह्या आदी फातोड्डेच्या इलेक्शनांनी आनी आतां BJP बरोबर रावन विजयाक कळ्ळ्यात.
गिरीश म्हणटा की रातयांच कन्वर्जना जाता तें कितें बोकडां ती तेजें ग्रो गोवा एग्रो मॅमल म्हणटा एक स्कॅम केल्लें. इट वॉज अ पॉन्झी स्कीम, नॉन बँकींग फायनान्शियल इन्स्टिट्युशनाची स्कॅम तें. ताका तेन्नाच्या सरकारान पर्रीकरान ताका सोडलो. भितर कितें डील बील केलें आसतलें तसलें डील खूब करताले ते. आमचे फातोर्डा मतदारसंघान दामू नायकाक निवडून हाडपाक पयशे पसून घेतले. काँग्रेस पक्षान पयशे घेतिल्ले तिकीट घेवपाक. हांव सगळें जाणा तें. आनी ताका आतां आमचे ते फ्रेंड जाले कोण ते BJPन तर ते कोणाक कितें दिताले तें आमकां लिस्ट कळिल्लें. गिरीशाच्या केस टू केस सुटकेसीच्या तोंबण्याक विजयाची ही जाप. इशू म्हणलें की अशें करून आमी एडवर्टायज करून सोलिसीट करतात. एडवर्टिजमेंट म्हळ्यार कितें, आज हांवें कन्वर्जनां ही केली, हांव पेपराचेर एड घालता. वॉट इज इट इज अ सायन ऑफ ट्रान्सपेरन्सी. बरें जें हांवें कितें केलां तें हांव सांगून दिता पेपराचेर एड घालून, लिपून करना हांव. आनी तो कायदो करून केला, हावजान पास करून केला, हे एमेंडमेंट असो लिपून हाडून हांव. बरें आतां तो कितें म्हणटा केस टू केस म्हळ्यार सुटकेस. आतां बाबू कवळेकाराची एक कंपनीचें आमी कन्वर्जन केलें, बरी सुटकेस ताणें दिली. तो आतां तांचो लिडर, CLPचो लिडर. हें सांगपाक जाय न्ही ताणें. आलेस सिकेराचें कन्वर्जन केलें, इगर्जेंचें केलें, आदी खूब जाणांचें केलें, पद्मनाभ संप्रदायाचें केलें. कोणें सुटकेस खंय दिल्या. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. पोटवेंचणुकेची आचारसंहिता लागचे पयलीं वता थंय मतदारसंघांनी बुन्यादीचे फातरांक नेट. मडकय खेळा मैदानाचे सुवातेर आतां बरेपैकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उबारपाचें थारलां. शुक्रारा PWD मंत्र्यान कॉम्प्लेक्साचो बुन्यादी फातर घालो. 5,63,00,000 मोडून कॉम्प्लेक्स उबारतले. काम पुराय करूंक 365 दिसांची डेडलायन घाल्या. सुवाळ्याक सरपंच पंच झेडपी आशिल्ले. आज जो मल्टीपर्पज हॉल, भव्य दिव्य असो मल्टीपर्पज हॉल, साधारण 1200 स्क्वेअर मीटर आणि प्लस बाकीची जी तुमकां ही बिल्डींग दिसता ताचेर फर्स्ट फ्लोर, ज्याचेर सगळे लोक बसतले आणि ग्राउंडार गेमी जातले त्यो पळयतले. ही लांबच्या लांब बिल्डींग. परत सगळो हो ग्राउंड सुंदर अशी हिरवळ घालून, जशें आमच्या बांदोडा मैदानाचेर आसा तसो ग्राउंड ही हिरवळ घालून सबंद ग्राउंड हिरवळ करपाचो. सगळे जे बसपाच्यो गॅलरीज आसात ते सगळे सारके करपाच्यो. म्हजे मनांतलें स्वप्न आसा, अनंताच्या मनांतलें स्वप्न आसा आनी अतुल नायकाच्या मनांतलें स्वप्न आसा की क्रिकेट ग्राउंड एक बरो जावचो. आनी तोय आमी हांगा करतले, इन्क्लुडींग फुटबॉल. हे दोनूय आमी हांगा लोकांक दितले आनी इट वील बी युनीक. हांगा आमी अंडर 23 खेळयतलेच, पूण एक रणजी प्लेयर हाडून आमकां हांगा खेळोवपाचें आसा. आमचें स्वप्न आसा, अनंताचें आसा, म्हजें आसा, अतुलाचें आसा, राजेशाचें आसा, तुमचे सगळे पंचायतीचे पंचाचें आसा. सुंदर ग्राउंड ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमकां भुरग्यांक खेळपाक मेळटलो, आमकांय पळोवपाक मेळटलो. आनी आतांच कुलकर्णीन सांगलें की 1 वर्स भितर हो ग्राउंड लोकार्पण करपाची तेंची तयारी आसा म्हणून. हांव PWDचें अभिनंदन करता. तो फक्त आमची इतली मागणी आसा की भाऊसाहेब बांदोडकर मैदानाचें जशें जालां न्ही तशें हांगासर जावचें न्ही. हो विदीन टायम लिमीट हो ग्राउंड जावचो. आनी भाऊसाहेब बांदोडकर मैदानाचेर सुद्दां आमकां 2 तेंच्यांनी क्रिकेट नॅट प्रॅक्टीस करपाक 2 पिची दिवच्यो, इतली आमची मागणी आसा. आय लिगात दुसरे सुवातेर आशिल्ले चर्चिल ब्रदर्स शेनवारा आपले पोझिशन सांबाळपा खातीर नेरोका FC आड पुराय ताकदीन खेळटले म्हूण कोच पेत्र गिगू म्हणटा. नेरोकाचो कोच मान्युएल म्हणटा चर्चिलाक तांच्या घरच्या मैदानान हरप कठीण, पूण आपली टीम जैता खातीर खेळटली. Sure, it's very difficult game. Neroka, you saw also it's a strong stone, and they had many good results, and they play also as our team. They play for the first place in championship. It's one team, very good organized,
very good in all the compartments, defense, middle, and in attack. And tomorrow will be a very difficult game for us. It's not problem. It's important to win. It's not important to score tomorrow. Win. If you score, it's very good. Important is to win because it's very difficult game and a strong game tomorrow. Naroka show for all the people it's a good team, strong team. We are fighting, and this season is too hard. You know, we are I think 6 teams to fighting for to be in the first position, and that is true. And to be honest, they have more pressure than us because they play at home. You know. And yes, we must enjoy our game, our style to keep that, and try to get the 3 points to come back and enjoy the next match against Aisol FC. But I know 100% will be very hard match, tough, because they have a very good team, very good coach. So I hope to see very, very nice match like they are doing and we are doing. In your home game, your team had beaten Churchill Brothers. But, so you yeah. have some psychological edge on that? Yeah, but to be honest, I don't want to talk about this because you know why? Because Mumbai can also talk about that and they want the revenge. So I don't want to talk too much about this because finally maybe we see the revenge and we don't take the 3 points. मांद्र्या 5व्या पतंग महोत्सवाक 12 देशांतले हौशी पतंगवाले वांटेकार जाल्यात. 2 दिसांचो फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कॅनडा, मलेशिया, इटली, रशियाचे पतंग उडोवपी महोत्सवात तरतरेचे मोठमोठे पतंग घेवन मोठे उमेदीन आयल्यात. लागसारच्या राज्यांतल्या देशी पतंगावयले पतंग उडोवंक फाटिनात. मांद्रे बिचाचेर आसा, मांद्रे आनी हरमल बिचाचेर हांगा इंटरनॅशनल कायट फेस्टिवल आयज सुरू जाल्लेले आसा. एप्रॉक्सिमेटली अराउंड 30 to 40 कंट्रीज ह्या कायट फेस्टिवलान पार्टिसिपेट जाल्लेले आसा. It's a wonderful festival here. We love to come here again and again, and beautiful weather and beautiful beaches. All the flyers love to come and fly here. It's a fantastic venue. Fred Taylor from Port Colborne, Ontario, Canada, and I'm enjoying coming here to go to fly kites on the beach. The sand and the palm trees, very lovely here. Nice. I like to fly on the beach, so it's good. It's very good. First, no, we were in Goa last year, but further away. This is the first time here. Yes. For kite festival. Yes. This is my first time, so like I hope there's a lot of people coming, and we've been blessed with the good wind, so we can fly whole day from morning until night. You from? I'm from Malaysia. Oh, it's for the first time we attend the festival over here in Goa, and we were very pleased that we are here. It's a very nice place, very nice surrounding, and with all the people around, it's happened to be a very good festival, I think. Okay, you from? We are from Belgium, my husband and me, and we are attending, like I said, the first time. Yes. That many of our international countries, they are organizing in this festival. That means there is a good and huge importance for this kite festival. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.